रहा था, मडगांव से आ रहा था, वेरना से क्रॉस करके मैं दाबोली सर्कल पहुंचा था। दाबोली सर्कल में आने के टाइम में मैं तो एक ज़ोर से एक आवाज़ आया। आवाज़ आने के बाद ना जैसे मैं आगे आया ना, मैंने गाड़ी को वहाँ पे खड़ा किया स्पॉट पे। उसके बाद मैंने वो डिवाइडर क्रॉस करके साइड में जब आया मैं राइट साइड में, तो वहाँ पे 3 लोग इंजर्ड थे। उसमें से दोनों लोग यहाँ पे पहले अनकॉन्शियस थे, फिर मैं जाके और थर्ड पर्सन को देखने लेके गया था। एम्बुलेंस 2 आई थी एक्चुअली बाद में। तो वहाँ पे जो है ना पीछे थर्ड वाला पर्सन वो थोड़ा सीरियस है, और एम्बुलेंस जब आए तो वो भी मतलब तुरंत ही नहीं आ पाए। मतलब कोई कॉल कर रहे थे लेकिन बिजी आ रहा था उनका कॉल। उसके बाद कोई कैसे भी करके वो एम्बुलेंस को कांटेक्ट होने में एम्बुलेंस आके तीनों को लेके गया चिकालिम कॉटेज हॉस्पिटल। और क्या मोटरसाइकिल भी मैं वहाँ पे देखा था कि मतलब फुल डैमेज हुआ है। तो जो उसका हालत मतलब हम देख रहे थे, गाड़ी का हालत से पता चला कि मोटरसाइकिल भी बहुत मतलब स्पीड में था और उनके कोई नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं था। आमकां आतां एक कॉल येयलो एक्सिडेंट जाला म्हणून, तर आतां हांगा लोकांक विचारले ते म्हणटा कितें ही जी मोटरसायकल आसा पल्सर NS ती एअरपोर्टा वयल्यान वेर्णा सायडीन वयताली आनी एक नेपाली दादलो रोड क्रॉस आनी मातशें डार्कनेस बी आसतालें आतां कितें हांगा लायट आसा। तो रोड क्रॉस करता आसतना ते लोक म्हणटा कितें की ते स्पिडीन येयलो, ताका हीट सेव करपाक गेले, गाडी ताका हीट जाली आनी गाडी थंयसून ट्रॅक जावन हांगा येवन पडली त्या नाल्यान। आणि तो नेपाली थंय पडलो, म्हणजे 3 जाण इंजर्ड जाला ते, आणि 108 तांकां शिफ्ट केला आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीम। आतां माझे पंचनामा चालू आसा आणि फुडें कितें आहा तें मागीर फाल्यां कळटलें। एक्सिडेंट जो जाला हांगा दाबोली जंक्शना पयलीं मातसो तें ती गाडयेक पयलीं सुद्दां आमी चलन दिल्लें आसा, हेल्मेटाचें दिलां आनी बाकीचे मडगांवय चलन दिल्लें आसा तांकां, आगासायम सुद्दां चलन दिल्लें आसा। ह्या पर्टिक्युलर व्हेकलाक ड्रायव्हर दुसरे आशिल्ले आनी आज कोण चलयतालो रायडर तोय दुसरो आसा, आनी पयलीं कोणाक चलन दिलां तेय दुसरो आसा। ऑलरेडी ह्या व्हेकलाक ऑलरेडी 4 चलन्स ऑलरेडी दिल्लीं आसा, इवन हेल्मेटाची केस सुद्दां ऑलरेडी जाल्ली आसा। प्लस वी हॅव रिटर्न टू हायवे ऑथॉरिटी की त्या सायडीन लोक क्रॉसिंग बी करता तेन्ना मिडियनाचे रेलिंग्स घालपाचे, सो डॅट लोक पेडेस्ट्रियन क्रॉस करता सारके झेब्रा क्रॉसिंगाचेर वचूनच क्रॉस करतात। आनी काल अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जालो, एक्सिडेंट जालो, तो क्रॉस करता आसतना ही व्हेकल लागून तो एक्सपायर जालो। सगळ्या लोकांक कोण चलयता तांकां, इवन कोण रस्त्याचेर चलता तांकां बी क्रॉस करता आसतना बी जाता तितले झेब्रा क्रॉसिंग यूज करपाचें आनी गाडयो पळोवन सारक्यो ह्या सायडीन त्या सायडीन सारक्यो पळोवन हें करपाचें। प्लस लोकांक आमी बरोबर सांगता, आमी केसीस करता, सांगता स्लो चलय अशे तरेन गाडी चलोवपाक जाय। त्या जाग्याचेर कितें इन एनी इव्हेंच्युलिटीज आपल्या कडेन गाडी कंट्रोलान येवपाक जाय। चूक करून कोण मदीं आयलो, कितें केन्ना गोरवां येता कितें येता, सो आपूण मातशें स्लो चलोवपाक जाय म्हणून आनी कॉशियसली चलोवपाक जाय, डिफेन्सिवली चलोवपाक जाय गाडी। Yesterday late night we registered one fatal accident under section 279 T04A IPC, wherein we received information at about 9:30 hours that one accident took place near Chroma showroom at Dabolim. Accordingly, our head constable who was on duty reported the spot, and it was noticed that one rider, namely Sonu alias Ranvijay Prasad Sai, age about 26 years, residence of Nuwe, a native of Jaspur, Chhattisgarh, who was riding Pulsar motorcycle bearing number GA08AN 8216 and proceeding towards from airport to Verna side with his pillion rider, namely Lalu Ram, age about 24 years, who is also the residence of Nuwe and native of Chhattisgarh. So while he was proceeding from Dabolim airport to Verna side, he gave a dash to one pedestrian, wherein pedestrian was seriously injured on the spot, and while he was taking for treatment at GMC Dabolim, he expired on the way. And also the pillion rider and the rider of the motorcycle got minor injuries. So in this connection we registered a crime under section 279 T04A IPC, and our further investigation is in progress. So presently the deceased, that is victim, had referred to South District Hospital for postmortem formalities and to ascertain the exact cause of death. So presently our investigation is in progress in this accident. पळय आमचे वटेन पुलिसांच्या सायडीन आमची सगळे जे प्रयत्न आसात ते आमी करतात। आमी अवेरनेसय केल्लो आसा, बाबा हेल्मेट घालचें, स्पीड कमी दवरची हायवेचेर,
आनीक जाता तितली प्रिकॉशन घेवचें. सो आमी चलानां इश्यू करतात, जे कोण कायदे मोडटात, इलिगली व्हेकल चलयतात तांकांय आमी चलान्स दिवप आमचें चालू आसा. पूण इतलें करूनय हे एक्सिडेंट जातात न्हू, ते प्रत्येकान जर आपली जर वटेन जर प्रिकॉशन घेतलें जाल्यार एक्सिडेंट जावचें ना अशें म्हाका दिसता. सो म्हजो एकूच एडवायस आसा की चलानाच्या भंयान किंवा पुलीस रस्त्यार रावतात, हाका लागून तुमी व्हेकल स्लो चलोवन फायदो ना. ती तुमच्या स्वताच्या सेफ्टीक लागून स्लो चलोवची. स्वताचो जीव हो खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी स्वताच्या जिवाक लागून सेफ्टीक लागून तुमी प्रिकॉशन घेवची आनी आपली कॅर घेवची.